ऑफ GSBचे सक्कड वीक्षकांक ओपास आयुर्वेद दर्पणाक स्वागत. बाळांतीर म्हळ्यारी एक नवे जन्मशी म्हणटात. एकय बाळांतिरा वेळारी लायक केअर मेळ्ळारी मगिरी फाटी दुखी कुर्टा दुखी पुरे उण जत्ता बायल मनशांक लायक केअर जावका म्हणून सांगचे आमी आयकलां ती. ते कसले म्हळ्यारी बाळांतिरो म्हळ्यार एक ट्रान्सिशन, एक नवे वपास एक जीवन येवचें म्हणत फिजिकली मेंटली और इमोशनली ते एक स्त्रीक ते वपास एक नमने बॅलन्स हार्मोनी बॅलन्स मनाचे जो देहात जो वपास एक बॅलन्स येवका ताजे खातीर कितली कडेन वाजितान येता. हे डिलिव्हरी फुडें 3 ट्रायमेस्टर्स 3 महिने फस्टाचे फर्स्ट ट्रायमेस्टर म्हणजे 3 महिने देखून 6 महिने सेकंड ट्रायमेस्टर and the last trimester or the third trimester is 6 महिने देखून 9 महिने मागीर बाळांतीर जाता. 4th trimester म्हणजे बाळान जाता अशें 3 महिन्याक. इत्या म्हळ्यार कितलो आमी केअर ते सुरवेर 3 ट्रायमेस्टराक घेता ती तितलेची एकय ताज्या पयस चड म्हणत आमगेले 4th ट्रायमेस्टराक केअर अगत्य आसा. बाळान जात्तर अगत्य आसा. ह्या कसल्याक एक आम्ही ह्या टॉपिक कसल्याक घेतला म्हळ्यार आत्तां कसं जातस म्हळ्यार न्यूक्लियर फॅमिली बाब म्हणून बायल एके बाळान जालेले एक जण तशें अशें फुडें व्हड एक बाळांतीर म्हळ्यार एक सेलिब्रेशन मस्त जण मामा एके आजो अनामा पुराय जण घरकडे सगळ्यांत ते एक नमने एक भयंकर संतोष एक सेलिब्रेशन शी करचें आशिल्लें. 4 दादोरूकय मस्त जण सकड उपदेश दिवचे अशी जावका हेल्प करूक पुरे जण आशिल्ली. आतां न्यूक्लियर फॅमिली चड जाता आसा त्या निमती कसं त्या बाळांतीर केअर त्या 4th ट्रायमेस्टर म्हणल्यार हांवें ते केअर कसो पुरे जावका ते मे बी इनफ अमाउंटान तूं ते उपदेश जेवो ते हेल्थ केअर जेवो ते स्त्रीक बाळान जालेल्या स्त्रीक मेळना एकय तांकां ते कळना. तशें आसतना आरोग्य ओपास हांव सांगलें म्हणजे फिजिकली एंड सायकोलॉजिकली ऑर इमोशनली तांणी ओपास बॅलन्स जावन येवच्याक तांकां हाजी पुरे अगत्य आसा. ताजे खातीर जावन आजी आयुर्वेद दर्पणांतू आमी तेच फुडली वार आमी चायल्ड केअर घेतले एके न्यू बॉर्न हे वार बाळांतिराचे प्लस चायल्ड केअर. इट इज ऑलवेज पोस्ट नेटल म्हळ्यार बाळान जातरी कसो पुरे केअर घेवका ते पुरे आज आमी डॉक्टराले डिस्कस करता. ती आमगेलोट आसा ती मंगळूरचे प्रख्यात आयुर्वेद तज्ञ डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक. डॉक्टर तुमकां वेलकम. सुतिका आहार विहार म्हळ्यार बाळान जातर अशें कसो पुरे तांणी आहार खावची जेवो एके तांगे लायफस्टायल पुरे आयुर्वेदान भारी डिस्क्रिप्शन आसा म्हूण हांव आयकलें. ताजे प्रकार आतां खंयचे इरेस्पेक्टीव ऑफ एनी रिलीजन बाळांतिरा वयर मस्त इम्पॉर्टन्स फूड दिता आशिल्ली ती आतां ಸ್ವಲ್ಪ उणिकी म्हूण म्हाका दिसता. त्या विशय येतना फस्ट आफ्टर डिलिव्हरी सगळ्यांत डावट अशें ब्रेस्ट मिल्क 4 दिवचे दूद ते वर्किंग विमेन आसल्यार आनी कश्ट तांणी आमी कसो करचें बा म्हणटा त्यांनी रेड्यूस जावच्याक पुरो केल्या जाणांक चड दूद जायना म्हळेलें. आयुर्वेदांत ह्या सुतिका विहारांत कसो पुरे हाजे बगे सांगला तुमी एक आमकां सांगू येतवा. तू तावड सांगेल बरी एक बायल मनशेल एक जिवनांत गुरबीण जेवचे आनी बाळान जेवचे म्हळ्यार एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक इव्हेंट ते लायफाचें एक घटन ती. तातूंत कशें जाता म्हळ्यार कोणाले एक आरोग्य समना नासल्यार हें बाळांतिरान सम करून घेवचें जाता. आतां तिगेले बाळांतिरा फुडें तिगेल्या आरोग्यान कसले समस्या आशिल्ल्या वय म्हूण जाल्यार तिगेले बाळांतिरो ते 3 महिने बाळान जाले नंतर ते 3 महिने आमी कसं बाळांतिरा म्हणटा ती ते समज जाली म्हूण जाल्यार क्रमार केली म्हूण जाल्यार सिस्टमॅटीक जावन आयुर्वेदांत सांगिल्ले प्रकार कळवा पुरा तामगेले पालन करून केल्ली म्हूण जाल्यार तिगेले मुखावयल्या जिवनांत तिगेले हेल्थ बूस्ट जाता. शी विल गेट ए बूस्ट इन हर हेल्थ. त्याची बाळांतीर वायट जालें म्हूण जाल्यार बाळांतिरा टायमार ती कसले समस्या येवन कोणी पळोवन घेवच्या जन नाशी ताका जावका जाल्यार नॉलेज नाशी ताका जावका जाल्यार केअर मेळनाशी आसली म्हूण जाल्यार
मुखार तिणें लायफान तिगेलें आरोग्यान तूं मस्त नमन्याचे तिका एरुपेर जेवचे नाना नमन्याचे कायल सूर जेवच्यो तसले पुरा चान्सस मस्त आसता कित्याक म्हळ्यार बाळान जल्म मागीर आसा पळय ती फुल्ली एक वेळ ड्रेन जावन आसता तिगेलें exhaust जावन आसता at that time she is vulnerable to different all the diseases vulnerable तिगेले बॉडी इम्यून सिस्टम मस्त लो जावन आसता त्या टायमार तेदना ते बूस्ट अप कोरका अपास बूस्ट अप कोर न्हू ती अपास तिगेले ते लो जाल्ले इम्युनिटी आमी रिगेन करचे वरी ती कोरका दॅट इज द आयडिया बिहायंड दीस ऑल दीस थिंग्स फुडें कालाजनाक ते समज गोत्त आशिल्लें कळ्ळें त्या निमित्ती तांणी ते करता आशिल्ली ती ते केल्ल्या निमित्ती दे वर एबल टू डेलिव्हर 10 to 15 चिल्ड्रन न्ही म्हण जाल्यार इमॅजीन करूं सादी नाशिल्लें कळ्ळें आत्ताचे वरी बाळांतीर करूं गेले जाल्यार तांकां एक चेडूं जाताना तांणी सुस्त मारून वचची परिस्थिती आतां आमी पळयता ती दिननित्य सो देखून तेदन तांगेले ते ट्रेडिशनल केअर कसं म्हणटा ती बाळांतीर केअर तेन्ना तांणी ट्रेडिशनल जावन आशिल्ली निमित्ती तेन्ना दे वर एबल टू डेलिव्हर 10 to 12 बेबीज कळ्ळें तांकां डिलिव्हरी जावचें जाता आशिल्लें कसन आशिल्ली तांणी कसन केअर घेता आशिल्ली ती म्हण पळयल्यार तांणी फॉलो करता आशिल्ले प्युअरली आयुर्वेदीक थियरी तांणी फॉलो करता आशिल्ले 100% आयुर्वेदीक थियरी आयुर्वेदीक सोळ्यार कशेंय विंगडना फुडें काला कशें म्हळ्यार रायाले देखून एक सामान्य मनशाले ते फुराजने आयुर्वेद फॉलो करता आशिल्ली आतां फुडें काला राजवैद्य म्हूण आशिल्ली ती तांणी कोण तांणी आयुर्वेद वैद्य तांणी राजवैद्य म्हूण सांगता आसता आशिल्ली तांगेले फॅमिली डॉक्टर तो राजवैद्य म्हळ्यार रायालो तागेले कोटली कटल्यान दुड्डू तेन्ना आशिल्ले जाल्यार तांणी काही दाखून फॉरेनार दाखून डॉक्टर इम्पोर्ट करना आशिल्ले तांणी परदेशात दाखून विदेशात दाखून नाना नमने वस्तू पुरा हाडयला आमी पळयला आतां तुमी मैसूरा वचून आमगेले पॅलेसांत पळयल्यार पुरा बेल्जियमा दाखून ग्लास बेल्जियम ग्लास टायल्स आनी नाना नमनेचे पुरा पिठोपकरण पुरा तांणी थंय दाखून शिप्पार पुरा हाडून तांणी पॅलेसा यूज केलेला आसा आनी शँडिलियर्स ऑर्डर शँडिलियर्स आनी पुरा इम्पोर्टेड हाडला जाल्यार डॉक्टरां इम्पोर्ट करनी तांणी खंयचे डॉक्टरान खंयचे रायान फॉरेनार दाखून डॉक्टर इम्पोर्ट केलेल्या मेयकन येतोळटाय तो खंयचो व्हड चक्रवर्ती जावो ताणें फॉरेनार दाखून डॉक्टर इम्पोर्ट करनी ताणें आयुर्वेद वैद्यांक राजवैद्य म्हूण दवरून घेतला तशीच तेदन कशें म्हळ्यार रायाला दाखून एक जनसामान्याला थंय फुराजने आयुर्वेदाचे थियरी फॉलो करता आशिल्ली ती त्याची लायफस्टायल फॉलो करता आशिल्ली ती कळ्ळें इवन ड्युरींग द टायम ऑफ ब्रिटिशर्स कळ्ळें जन त्याच यूज करता आशिल्ली ती त्या निमित्ती त्या टायमार बाळांतीर कसं करता आशिल्ली ती आतां डेलिव्हरी जाली मागीर फस्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग तिका रेस्ट जावका कळ्ळें आतां 3 म्हयनो तिका फुल्ल रेस्ट जावका आतां आमी कोणाकय डेबिलिटी आसल्यार पोस्ट फीवर डेबिलिटी आसल्यार आमी कशें म्हणचे रेस्ट तेकोळी ಒಂದು ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ म्हूण सांगचे एक वार रेस्ट घे म्हूण बेड रेस्ट ಮಾಡಿ बेड रेस्ट करी म्हूण तशीच हिका इतलो व्हड तिणें एक डेलिव्हरी जावन इतलो व्हड तिगेले लायफांत घटन जालें म्हणटा तिका एक ಸ್ವಲ್ಪ दीस पुणे आमी रेस्ट दिवका की नाका दिवका पडटा ताजे खातीर जावन आतां चेडा पळोवन घेवका बाय द सेम टायम ताजे निमित्त फूड कशें करता आशिल्ली ती घरकड बर बायल मनशां आसता आशिल्ली ती दे वे यूज टू असिस्ट कळ्ळें आतां बाळांतीर माई म्हूण आमी सांगता तेन्ना फूड तिगेली माई बाळांतीर माई तिगेलो आवसू कळ्ळें दे यूज टू टेक केअर ऑफ द बाळांती टेक केअर टेकींग करता आशिल्ली आनी तांकां तांगेले पुर्वजा दाखून आयिल्ले ते नॉलेज आसा पळय ते पुरा नॉलेज तांकां आशिल्लें त्या प्रकार तांणी तांकां पळोवन घेता आशिल्ली ती वंदने तांणी कशें म्हळ्यार बाळांतीक हाल्लू सोणां आशिल्ली चेडा दूद दिवचे सोडल्यार वरलेल कसनय काम करूं तांणी दिना आशिल्ली ती ಒಂದು नंबर 1 दोनीच कशें म्हळ्यार तांकां उदका हात घालूं नज्ज थंड उदका हात घालूं नज्ज कळ्ळें आनी तांकां हात धुवच्याक पांय धुवच्या पुरो हुन उदक हॉट वॉटर कळ्ळें दिता आशिल्ली ती शाळू दापोडू दिना आशिल्ली ती शाळ पिवच्या सोणां आशिल्ली ती तांणी काफ पिवोती हें पिवोती दूद पिवोती पुरा हुन कशाय पिवोती पुरा हुन जावका शीत हुन निमील शीत पुरा ना हुन जावका ते दोनीच केअर तांणी घेता आशिल्ली ती तिनीच केअर म्हळ्यार तांकां दिवचे आशिल्ले अभ्यंग तांकां न्हाणोवचें तेल्ला न्हाण कळ्ळें बाळांतीक दिवचे तेल्ला न्हाण ते तिनीचे
त्या तिन्हीचे त्याला नाणं म्हळ्यार डेली तिका त्याल सगळे हांगा त्याल लावन 1 घंट की 2 घंट बसोवन तदनंतर हुन उदकान कळवा मस्त हुन उदकान तिका न्हाणोचे एक सिस्टम ह्या तिनी तांतू बहुमुख्य कळवा मुख्य जावन आशिल्ले आनीक तिका दिवचे आहार तिका दिवचे फूड कळवा रेस्ट आणि फूड आणि तिगेले अभ्यंग ह्या तिनी मस्त इम्पॉर्टंट विषय ताजे हांव सांगिल्ले बरी तांकां थंड उदका आनी हात घालूं ना ते केलो रेस्ट्रिक्शन्स दे वेर नॉट रेस्ट्रिक्शन्स दे वेर प्रिस्क्रिप्शन्स एक्चुअली कळ्ळें आमी ते रेस्ट्रिक्शन्स म्हणले कोणाचे ते आमी ते प्रिस्क्रिप्शन म्हणले कोका आतां आमी कोणाक एक असं फूड त्या खाऊ नका ह्या खाऊ नका म्हळ्यार आतां पेशंट्स आमगेले निमगिता ती ताका फूड रेस्ट्रिक्शन कसं नाही म्हणून रेस्ट्रिक्शन नाही ऍक्च्युअली इट इज ए प्रिस्क्रिप्शन कळ्ळें तांकां हें खावचें ना तें खावचें ना इट इज ए प्रिस्क्रिप्शन कळ्ळें आमी ते रेस्ट्रिक्शन म्हणले कोणाचे सो तशें तांकां केलो प्रिस्क्रिप्शन आसता आशिल्लें कळ्ळें रेस्ट्रिक्शन एज वेल एज प्रिस्क्रिप्शन आसता आशिल्लें सो त्या प्रकार तांगेले त्या बळांतीर कोर न्हू 3 म्हयने तांकां मस्त कॅर घेता न्हय ते जाले ते तांगेले आहारा विशयान आहारांत कसं दिता आशिल्ली ती मत्स्य तिखसाणी आमसाणी असल पुरा दिना ती तिखसाणी कसं लायका म्हळ्यार हांकां चड तिखसाणी दिली म्हूण जाल्यार ते आवसूल दूध पिता ते चेडू कळ्ळें ती खाल्ल्याल वस्तू पुरा त्या दुधान तूं चेरडाक मेळटा इट इज नॅचरल चेरडा मेळटा तेन्ना चेरडाक असं काय नच जावचें हें आसता चान्स आसता फॉर एग्जाम्पल गॅस चड जावची वस्तू वायू वस्त आनी हिण चड खाली म्हूण जाल्यार त्या चेरडाकय वायू प्रॉब्लेम जावन त्या रात्री रोडचे किरकिर करचे तसल पुरा सूर जावची चान्स आसता त्या निमित्ती तांकां पथ्याहार दिता आशिल्ली ती पथ्याहार म्हळ्यार न्यूट्रिशियस फूड बट ब्लांड म्हळ्यार मस्त तिखसाणी नातील तसल फूड आनी रिच फूड दिता आशिल्ली ती एस्पेशली मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स तूप कळ्ळें एस्पेशली तूप कितले यूज करता आशिल्ली म्हळ्यार बाळान तांकां एक उपकरी फण्ण घालची जाल्यार तुप्पान फण्ण घालची कळ्ळें दाळी तोयाक फण्ण तुप्पान फण्ण घालचे उपकरी तुप्पान करची आनी तांणी कशें नाही पोळो गिळो खाताना तूप घालून दिवचें हें पुरा चड तांणी करता आशिल्ली आनी दूद दुपते म्हणटा आमी आमचे गेल्यान दुपते म्हळ्यार मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स ते कसं नाही आसचे पुरो मिनिमम एक दिसाक 1 दाखून 2 लिटर दूध तांणी पिवका म्हणून आस कळ्ळें मिनिमम 1 लिटर पुणी पिवकाचीच म्हळ्यार 6 ग्लास जाता 1 लिटर म्हळ्यार 6 कप्स तितले तांणी पिवकाचीच कळ्ळें कसं लायक म्हणशी ताका पुरो सायंटिफीक बेज आसा कॅल्शियम आतां चेरडाक ती फीड करता न्हय ही गेल बॉडी आशिल्ली कॅल्शियम पुरा चेरडा वता की ही गेल बॉडीन कॅल्शियम उण जाता की कळ्ळें आमी हाजे फुडें एपिसोडान तो सांगला उरलेली ती कसं म्हळ्यार ते अँटी ऑक्सिडेंट ते कळ्ळें बॉडीन तशें पुरा ऑक्सिडेशन उणी करता ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस उणी करता कळ्ळें बॉडी रिज्युवनेट करता मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स बॉडी रिज्युवनेट करता थंय बाळांक ती कसं जेवका म्हळ्यार रिज्युवनेशन रसायन चिकित्से म्हणटात आयुर्वेदांत रसायन चिकित्सा म्हळ्यार रिज्युवनेशन म्हळ्यार तिगेले ते शरीर कंप्लीट ते डाऊन जावन गेलेले आशिल्ले आपास चिगुरका ते आपास कळ्ळें एक बावील झाड कशी चिगुरता ताका तशी चिगुरका तिणें आपास चिगुरका जाल्यार तिगेले रिज्युवनेशन जेवका तिका रसायन चिकित्सा जेवका त्या रसायन चिकित्सा म्हळ्यार सिंपल जेवण आमी सांग जाल्यार मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स इजिली अवेलेबल फुडें काला पुरा कडेन गाय आसता आशिल्ली पुरा जाणाल घर कडेन जेवका जाल्यार दूध आसता आशिल्लें सो दॅट इज द इजिली अवेलेबल रसायन द्रव्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आतां ते इट इज प्रूव्ड नाव इट इज प्रूव्ड दॅट इट इज अ व्हेरी गुड अँटी ऑक्सिडंट म्हणून फ्री रॅडिकल्स आनी उणी करता म्हणून पुरा आमकां कळ्ळा आणि कॅल्शियम असता तूं कॅल्शियम बोन चेरडाक जेवका जाल्यार तितलें कॅल्शियम मेळटा हिकाय जेवका जाल्यार तितलें कॅल्शियम मेळटा दॅट वॉज द आयडिया सो मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स आमी चड दिवका चड तिखसाणी वस्तू तांकां दिवच्या नज ते तिगेले आहारा बगी जाले आनी तशीच हांव सांगिल्लें पळय वायू वस्तू ते पित्त चड जेवचे कफ चड जेवचे वस्तू म्हळ्यार त्रिदोष आमगेले वात प्रकोप जेवचे पित्त प्रकोप जेवचे कफ प्रकोप जेवचे वस्तू तिका दिवच्या नज कळ्ळें ते तिगेले फुड्डा बगी जाले आनीक हें तिगेले आरायके बगी जाले आनीक कसं म्हळ्यार तिका दिवचे वखदा विशय कळ्ळें आयुर्वेद वखदान तूं पयलीं फुडल्या एपिसोडाक सांगिल्लें बरी दशमूला अरिश्ट तिका चड दिव आमी प्रति एकल्यांक दिता आशिल्ली ती एकय विरशे म्हणून कळ्ळें दशमूला अरिश्टा पयशी फूड तांणी वैद्यालय गेली म्हूण जाल्यार वैद्य तांकां दशमूला अरिश्ट दिता वैद्यालय वच्चें न्ही म्हूण जाल्यार तांणी घरकडेच बायल मनश तेन्ना रंदो म्हूण करता आशिल्ली ती बाळांती रंदो म्हूण बाळांती रंदो म्हूण रंदो म्हळ्यार लेह्य
बेसिकली आता आमी च्यवनप्राशन हें पळय वय, ताका रांदो म्हणटा ती रांदू घरकडे करता आशिल्ली हांव दोळ्यान पळयला म्हगे ल्हानामान पुरा केलेले केलेले हांव पळयला ती रांदू म्हणून करता आशिल्ली कळ्ळें सो घरकडे कणी तिगेले धुवान आनी पुरा डेलिव्हरी जेवचे आसल्यार सुरवेकर रांद आनी करून दवरता आशिल्ली वय एक किलो 2 किलो 3 किलो रांदू करून दवरता आशिल्ली आनी डेयली त्या दुदान त्या रांदू दिता आशिल्ली ती आनी विरशी करता आशिल्ली ती फुडें आतां त्या विरशी करूंक जेन्ना कळना म्हणटाना कसकसन करची बदलाक आयुर्वेद चांग आयुर्वेद वैद्यालय वचून ताका जावका जाल्यार मेडिसीन ताका जावका जाल्यार बाळांतिराक जावका जाल्यार वखद आनी कसं दिवका म्हूण सांगून सुरवेक आमी निमगून घेवन हांड दवरून एक बाळान जेल मागीर वचून हाडी येता आतां पुरा इजिली अवेलेबल आसा पुरा वखद सो आमी दिवका जाता तातूंत मेन म्हळ्यार दशमोलारिस्ट दशमोलारिस्ट कसले दिवका म्हळ्यार तिगेले आतां डेलिव्हरी टायमार एक गर्भकोश म्हळ्यार सान आसता तो एक 2-3 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर सान आसता ते तातूंत ते चेडूं वाडटाना ते युट्रस हॉट जावन एक बलूनशे हॉट जाता सो आफ्टर डेलिव्हरी कसं जाता म्हळ्यार आपास ते सान जावन आपास ताजी ओरिजिनल सायज येवका ताका इन्वोल्युशन ऑफ द युट्रस म्हणटात सो दशमोलारिस्ट कसं करता म्हळ्यार त्या इन्वोल्युशनाक हेल्प करता युट्रसाचे इन्वोल्युशनाक ते दशमोलारिस्ट हेल्प करता तशी सान जाता नाही म्हण जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार युट्रस बल्की जाता आतां कितली जाण आमगेले येता ती डेलिव्हरी जाली म्हळ्यार पोट दाट जाला पोट हॉट जाला पोट दाट जाला म्हूण सांगून कळ्ळें ते पुरा फॅट डेपोजिशन जाला म्हूण पुरा म्हणटा ती कळ्ळें सो ते पुरा तुका उण जाता आनी कसं म्हळ्यार तुका त्याला लावन तू हुनुदान हाल्ली कुडले नॅचुरली तुका बॉडी फॅट मेल्ट जाता न्हू माय आता आमी अभ्यंग केलेले मी कसं म्हळ्यार वन ऑफ द थिंग म्हळ्यार तुमी तांकां घश्टितात बॉडी मसाज करतात मसाज करतना तुगेले वयची आशिल्ले फॅट लेयर करगता आनी हुना उद्दान आनीतानच पळय फॅट लेयर करगता बॉडीचे तांगेले तांणी एक शेप येता तांगेले बॉडीक कळ्ळें बाळान तिला 3 महिने जावन तिने बाळान जावन भायर येता ना तिका एक शेप दितात आनी बॉडीक शेरडा काही शेप दिता ती काय शेप दिता ती सो तिका लायक फिगर येता आत्ता भाशेन सांगची जाल्यार तिगेले फिगर इम्प्रूव जाता कळ्ळें आतां डेलिव्हरी जाल्यार फिगर वायट जाता तांगेले आतां पडटा ती केअर घेनातील डेलिव्हरी जाल्यार आमगेले फिगर वायट जाता म्हणून कळ्ळें आतां फिल्म एक्टर्सांनी पुरा डेलिव्हरी जायना ती तांणी पिकार आसतना तांणी डेलिव्हरी जायना ती तांणी एक वेळ तांचो रिटायरमेंट घेतले मागीर तांणी डेलिव्हरी जाता इता म्हळ्यार तांगेले फिगर वायट जाता फिगर वायट म्हणून ते नो इट फॉर शुअर कशें जाल्यार म्हळ्यार तांकां बाळांक कितें करताले जन ना न्हू गोत्तशील जन ना ट्रेडिशनली तांकां बाळांक कितें करताले जन ना ती देखून तांगेले फिगर वायट जावपाची जी द बाउंड टू हॅपन सो हें पुरा केलेलें मी कशें म्हळ्यार तांगेले फिगर वायट जायना ते एक जालें दशमोलारिस्ट आनीक आमी तूं त्या वेळेला सांगलें चेडणाक दूद केलो जेन्ना उण आसता त्या वेळी दूद जेवच्याकय हेल्प जाता दशमोलारिस्ट ताजे जोडटू आमी रांदो म्हूण सांगिल्लें पळय ते रांदो म्हळ्यार ते शेतावरी घालून करची ते हलव मक्कळ ताई बेरू म्हूण एक आसता कळ्ळें शेतावरी ते शेतावरी घालून शेतावरी रसायन म्हूण मेळटात रसायन म्हळ्यार इट इज नॉट नथींग बट अ रिज्युनेशन थेरपी रसायन हांव त्या वेळेला सांगलें रसायन चिकित्से रिज्युवेशन थेरपी सो इजिली अवेलेबल रसायन म्हळ्यार शेतावरी रसायन ती रिज्युवेनेट करूंक ओरल हे मेडिसीन तो शेतावरी निमित्त कसं म्हळ्यार इट इज ए गॅलेक्टोगोग म्हणटा ती गॅलेक्टोगोग म्हळ्यार दूद प्रोडक्शन करता गॅलेक्टोगोग इट इज अ वेल नोन गॅलेक्टोगोग सो तिका जावका जाल्यार तितलें दूद तातूंत प्रोडक्शन जाता सो ते शेतावरी भारी फेमस त्यानंतर विंगड टॅबलेट फॉर्मार आयलात मस्त टॅबलेट्स आनी येता ती ग्रॅन्युल्स येता ती लेक येवच्याक जायना तिल्यांक शेतावरी ग्रॅन्युल्स म्हूण येता त्या दुदान करून आमी बोर्मिटा आनी पिल्ल्या वरीची बोर्मिटा केल्या वरी तो कोरून आमकां पिवच्याक जाता ग्रॅन्युल्स रुपार येता सो आनी केलो जनाक म्हणटा ते दशमोलारिस्ट घेतल्यार म्हाका हीट जाता पायल्सा प्रॉब्लेम पायल्साक नॅचुरली तांकां पायल्सा प्रॉब्लेम आसता त्या टायमार डेलिव्हरी टायमार बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन तांकां कशें की डेलिव्हरी टायमार ಸ್ವಲ್ಪ पायल्सा उपद्रव मस्त जनाक धांतू एक 8 जना पूण त्या टायमार आसता हांव त्या वेळेला सांगलें तुवें दुखत्यांनी चड दिवका तांकां तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार ते कूल जाता बॉडी कुलींग जावन तिका तुगेले पायल्सा प्रॉब्लेम उण जाता तिखसाण खायना खावचें ना जें म्हळ्यार पायल्सा प्रॉब्लेम उण जाता तशीच दशमोलारिस्ट दिल्यार तिका पायल्स चड जाता म्हूण जाल्यार ताका विंगड वखद आसा ऑल्टरनेटीव वखद आसा आयुर्वेदांत म्हळ्यार हांव तुका सांगिल्लें पळय पुरा जनाक एक वखद दिवचें न्हय आयुर्वेदांत तांगेले बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बाळांत तेशा पुरो 10 जन बाळांत आसल्यार 10 जनां बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन विंगड आसता
त्या कॉन्स्टिट्युशना समजावन आमी चिकेच वेरिएशन हियर एंड देयर ಸ್ವಲ್ಪ वेरिएशन्स करून तांकां आमी एडजस्ट करून दिवच्या जाता ते एक नेमान सांगून म्हाका घेतल्यार ते जायना उष्ण जाता म्हणून सांगून ज्ञान शिरापचे ते तप्पू ते मिस्टेक वय तुम्ही एक क्वालिफाईड मनशाला वचून पळय म्हाका दशमूलार घेतले जायना म्हणून सांगून विंगड कसं घेवेत म्हणून निमून घेवेत ना मॅ घेवेत ना ते एस्केपिझम कसं लेक वय करेक्ट कळबा एस्केपिझम कसं लेक तुम्ही विंगड निमून घेवेत ना डॉक्टराला गे डॉक्टराक वतच न्हू कसं दिवं का म्हणून त्या निमून घेऊ का कोरका अनेक कसं नाही म्हणारी तावळा हांव सांगलें दे आर वल्नरेबल टू मेनी डिजीजीस त्या टायमारी कसं नेता म्हळ्यार चर्ती पक्षाक डेलिव्हरी टायमारी हांकां कॅच जावचें कोणाक बाळांतीन कॅच जावचें म्हळ्यार वंदने आस्थमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम आस्थमा आनीक आर्थरायटीस रोमॅटॉयड आर्थरायटीस कळ्ळें ऑटो इम्यून डिजॉर्डर ऑटो इम्यून डिजॉर्डर तांकां येवचे चान्सीस आसता त्या टायमार बीन तिका रुमॅटॉयड आर्थरायटीस जेव्हा आस्थमा जेव्हा सूर जाल्यार मागीर लायफ लाँग थिंग सफर जावका जाता हांव तें पळयलेलें आसा कितलींय पेशंटांक तूं हें तुमकां केदन सूर जालेलें म्हळ्यार डेलिव्हरी टायमार सूर जालेलें म्हण म्हणटा ती तसं जाल्यार पक्कने वखदां बागसना जाता ट्रीट करूं जाता चिकेल कष्ट साध्य कळ्ळें सुलभ असाध्य कष्ट साध्य आणि असाध्य म्हणून सांगला आयुर्वेदांत 3 नमन्याची कायल्याक ट्रीटमेंट करतना 4 नमन्याचे हें केलां तुगेलें क्लासिफिकेशन सुलभ साध्य म्हळ्यार इजिली क्यूर करूं येता कष्ट साध्य म्हळ्यार कश्टार गुण करूं जाता असाध्य म्हळ्यार गुण करूंक जायना आनी एक याप्य म्हणून सांगला याप्य म्हळ्यार लायफ टायम आसता यू कॅन मेंटेन इट विथ मेडिसीन टू कंप्लीट फॉर एक्झाम्पल डायबिटीस गुण करूं जायना तूं कंट्रोलार दवरून करूं येता म्हणून त्या वेगळ्या याप्य म्हणटा ताका सो आमी ते लायफ लाँग मेडिसीन घेवका जाता म्हणून दे वर सो मच एडवान्स्ड कळ्ळें आनी तांणी एक्झॅक्टली सांगला सुलभ साध्य कायल खंयचो कष्ट साध्य कायल खंयचो कष्ट असाध्य खंयचो याप्य खंयचे म्हळ्यार तांणी प्रत्येक क्लासिफाय करून सांगला हे डिजीज अशेशी म्हणून सांगून सो आमी क्लेम करचे वरना हांव डायबिटीस हांव कंप्लीट गुण करता म्हणून इता म्हण ऋषी मुनीन सांगला त्या याप्य म्हणून हांव कंप्लीट गुण करता म्हणून हांव सांगचे वरी ना इता म्हळ्यार तांणी डिक्लेअर कोण जाल्ला ते आनी आत्तां ते वयते टुडे ऑल्सो इट इज ट्रू कळ्ळें तांणी 1000 वर्स पूट सांगिल्लें आत्तां ते बदची कळ्ळें देखून ते पुरा जाल्ले तांकां वखद आमी कोरका हें इतले बाळांतिऱ्याचे आनी 3 म्हयने तिका 3 म्हयने म्हळ्यार 3 म्हयन्याची आतां गव्हर्मेंटान पळय 6 म्हयने रद्द आतां 6 म्हयने रद्द दिवचे सुरू केले कशाल्याक म्हळ्यार एक बाळांतील विशय आनी एक चेडाल विशय चेडाक जेवका जाल्यार पोशण दूद ब्रेस्ट मिल्क ताका मेळका कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार एक जाल्ल्या चेडाक एवरी 2 hours एक वेळ फीड करका पडटा एवरी 2 hours कळ्ळें ताका फीड करका पडटा तद नंतर ताणें एक 6 म्हयने ताईं 6 म्हयने म्हणटा मागीर ते ओरल फूड घेवचे सुरू करता ताका एक 2 दांत येवचे सुरू जाता कळ्ळें सो ताणें ते ಸ್ವಲ್ಪ ओरल खावचे सुरू करता बोळू म्हणटा आमी फुडें बोळू म्हणून कोरून दवरता आशिल्ली ती बोळाची सांगसान खडी कोरून दवरता आशिल्ली ताका बोळ घालूं सुरू करता म्हणटा थोडे बोळ गावच्या 6 म्हयन्यार सो 6 म्हयने चेडाक मुख्य आहार म्हळ्यार अवसूल दूद त्या देखून तांकां 6 म्हयने तांकां कंप्लीट आतां गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान रद्द दिवचे सुरू केल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक कसं म्हळ्यार दोग जाणांले एक वेलबिंगा खातीर जावन सो इट इज ए गुड मूव बाय द गव्हर्मेंट कळ्ळें सो तांणी दिल्लेलो आसता ताजे आमी प्रयोजन काण घेवका जाता कळ्ळें सो आमी रज मेळ्ळी म्हूण सांगून सिंगापूर टुराक गेल्यार इत्याक रज दिवचे इत्या म्हळ्यार हे केअर तुमी त्या 6 म्हयन्यांत की करेक्ट जावन चेडाल आरोग्याके पेड लीव म्हणून सिंगापूर दुबय भोंवचे वचचे न्हय सो त्या टायमार तुमी फुल्ल कॉन्सन्ट्रेट करून बाळांतिऱ्यारी कॉन्सन्ट्रेट करता करेक्ट हांगा एक आनी क्वेश्चन आसा सी सेक्शन सिझेरियन जाल्ल्यांक आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्ल्यांक एक रीती की तांणी तुमी सांगले मस्त बगे केअर ऑयल फूड आनी पुरे नमन्याचे ते कसली डिफरन्स आहेत की ना एक्चुअली सिझेरियन सेक्शन केल्लेले एक फर्स्ट 10 to 15 days म्हळ्यार ते घाय सुकते दवरता 10 to 15 days तांकां विंगड एंटीबायोटिकांनी पुरो आसता कळ्ळें त्या टायमार आमगेले आयले म्हणजे आमी सांगता तुमगेले एंटीबायोटिकांनी पुरो जावो एंटीबायोटिकाच्यांनी पुरो कोर्सांनी पुरो जावो म्हूण सांगता ती सो त्या एंटीबायोटिकांनी जाता तांगेले ते कशें घायांनी पुरो भायल घायांनी सुकता ऑफकोर्स भितर वयल घाय सुकच्याक 1.5 म्हयने वता कळ्ळें भायच्यान
घाय सुकली ती की नाही 10 दिसान भितर वयर घाय सुकूक आस पळय 1.5 म्हयनो वता ते आमी तांकां सांगता ती तांणी त्या टायमार स्ट्रेनांनी करूं गेले म्हण जाल्यार तांकां इन्सिशनल हर्निया सो सर्जिकल हर्निया म्हण येवचे चान्सस आसता आनी ते स्टिच ओपन जावचे चान्स आसता भितर वयले देखून त्या टायमार जड आनी उबारून सोणा तेमी सो जाल्यार तेल्ला नाण घेवेत की 15 दीस नंतर 15 दीस नंतर तीन तेल्ला नाण नाव येतं एक वेळ त्या भाईच्यो गाय सुकली मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ताका प्लास्टिकी कसन बांदून घालून तीन तेल्ला नाण नवकाची नाव दशमूलारिष्ट घेवचे ते पुरे पूरा 15 दीस नंतर कोरयेत 15 दीस नंतर पूरा आतां हांव सांगिल्लें रेजिमन पूरा स्टार्ट कोरयेत ओके ते एक म्हगेलो डावट आशिल्ले आनीक चरडाल ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಮಿ ಉಲ್ಲೇತನ एक ಮಿಸ್ ಔಟ್ जावन अशें पुरो चरडा कन्नाक ಒಟ್ಟು कडचेक बारी हिंदू जो खंयचे जो आमी व्हेरी इम्पॉर्टंटली ते करता ती ताजी म्हाका कसं सायन्स आसा तुम्ही सांगल्यार आतां कितलींय जाण नाक म्हणटा ती सोडता चरडा दुखच्या पळोवचें जायना म्हणटा ती जाल्यार हांव आयकलेले प्रकार तांतीक कसली सायन्स आसता जी बिहायंड त्या सायन्सा ಬಗ್ಗೆ आमगेल्या प्रेक्षकांक एक सांगू येता पळय हें तुका कन्नाचे ಒಟ್ಟು करचे विशयान भांगर घालचे विशयान सांगता जाल्यार आतां मागीर कन्नास फुडें मागीर दोग जाण चिल्डवाल कन्ना आतां टिकेस कळ्ळें तांगे मेडिसीन जाल्यार तांकां आतां टिकेस सो दॅट इज डिफरंट इशू सो पर्सनल विशय सो म्हाकाय घाल्ला मागीर चेडवांकय घाल्ला सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या विशय हांव तुका सांगता जाल्यार हांव षोडश संस्कारा विशयी ಸ್ವಲ್ಪ एक उलोवंक जाता इता म्हळ्यार ते व्हड सब्जेक्ट ताका एक सगळे एपिसोड जावंक जायत बट हांव तुका ब्रीफ जावन सांगता जाता एक मनशा लायफान तूं कळ्ळें एक ताणें जन्म येवचे फूड दाखोवन ताणें तागेले मरण काल ताईं आनी ताजे नंतरय 16 नमुन्याचे रिच्युअल्स सांगला वेदांत सांगला त्या आयुर्वेदांतूय सांगला दोनींतूय सांगला अँड ते रिच्युअल्स म्हणल्यार त्या रिच्युअल्स कसले सांगला म्हणल्यार आत्मोन्नती कारणार्थम म्हणून सांगला आत्मोन्नती करचे खातीर तुगेलो आत्म उन्नती करचे खातीर ते रिच्युअल्स कोरका म्हणून सांगला आमगेले वेदांतू आयुर्वेदांतू हे आत्मोन्नती म्हळ्यार कशें न्ही हें आत्म परमात्मा म्हळ्यार कशें न्ही मेडिसिनांतू म्हळ्यार तशें न्ही ते कशी म्हळ्यार आमगेलो देह हें म्हळ्यार हार्डवेअर हाजे भितर आशिल्लें तें कसो आत्मा आसा पळय तें सॉफ्टवेअर आतां मोबायलांत तूं भितर ताका कंप्युटरांत विंडोज म्हणून घालता ती कळ्ळें हांगा तूं सॉफ्टवेअर घालता ती मोबायलांत सॉफ्टवेअर घालता ती त्या सॉफ्टवेअर ना म्हण जाल्यार मोबायल कशें नाही वर्क जायना विंडोज घाली म्हण जाल्यार कंप्युटर वर्क जायना कळ्ळें सो आनी ते सॉफ्टवेअर कसो आसा की विंडोज कसो आसा की ते तात्काळ अपग्रेड करपा जाता अपडेशन तुगेले आयफोनार येता युअर सॉफ्टवेअर अपडेशन इज अवेलेबल सो प्लीज अवेल म्हणून आमी ते बटन उदयले अपडेट जाता कळ्ळें ते सॉफ्टवेअर अपडेट जाता तशीच आमगेले बॉडी भितर आशिल्ले त्या कसं आमगेले सॉफ्टवेअर आसा ते आमी अपडेट करपा पडटा तात्काळी अपडेट करता ते अपडेट करचे खातीर जावन ते संस्कार सांगला कळ्ळें आत्मोन्नती कारणार्थम ते संस्कार सांगला कळ्ळें ताका जाती मत पंत म्हणून ना फुडें काळांत वेदकालाचेर कशें आशिल्लें म्हळ्यार पुरा जातीच्यांक जाती जावो धर्म जावो खंयचेय जावो पुरा जनांक हे संस्कार आशिल्लो कळ्ळें मागीर मागीर मनशान तागेल्या स्वार्था खातीर जाती मत पंत म्हणून हें कोर न्हू चातुर्वर्ण म्हणून कोर न्हू ताका संस्कार जास्त हाका संस्कार ना तशें पुरा आमी केल्ल्या शिवाय एक्चुअली वेदकालाचारी ते कसले नाशिल्ले पुरा जनांक तो संस्कार करता आशिल्लो तो ते संस्कार खंय सूर जाता म्हळ्यार गर्भाधाना दाखून सूर जाता कळ्ळें गर्भाधान म्हळ्यार सुरवेक ओवम आनी एग फर्टिलायज जावता टायम गर्भाधान म्हणटा ती सुरवेचे गर्भाधान संस्कार कळ्ळें तदनंतर पुंसवन विधी म्हणून एक आसा त्या पुरा आमी आनीक मुखार सोडून डिटेल जावन उलोवया व्हेरी इंट्रस्टींग ते पुरा व्हेरी इंट्रस्टींग टॉपिक्स पुरा पुंसवन विधी म्हणून सांगून त्या म्हळ्यार बाळान तेणी गुरबीण जाल्ली मागीर फर्स्ट म्हयन्यार करचें तशें ते पुंसवन विधी तिनीच कसं म्हळ्यार सीमंतोन्नयन आतां आमी गुरबिणी कापड म्हणून करतात पळय 7th मंथार 6th मंथार करतात ती 5 म्हयने दाखून 7 म्हयने भितर करतात ते सीमंतोन्नयन म्हणटा ती त्या वेदांत सांगला आयुर्वेदांतूय सांगला कळ्ळें तदनंतर अशें
जातकर्म चेरडान जाल्ली कूडले जातक जाल्ली कूडले न्ही जातकर्म म्हळ्यार त्या चेरडान अवसूल पोटा भायर आयली कूडले विदीन 1 to 2 hours विदीन फर्स्ट 2 hours एक रिच्युअल आसा हां ते चेरडा करचें आशिल्लें ताका जातकर्म म्हणचे त्या विशयी तुका हांव सांगता तदनंतर अशें चेरडाक 12 दीस की आमी कान तोपूचे कर्णवेध म्हणटा ती कर्णवेधना कान्ना वट्ट करचो कर्णवेधना म्हणटा ती तदनंतर अशें नामकरण नांव घालचें पाळण्या घालचें म्हणटा नामकरण ते जातरी तदनंतर 6 म्हयन्याच्या चेरडाक अन्नप्राशन शीत तोंडान हय आमी सुरवेताक शीत खावचें अन्नप्राशन संस्कार तो एक संस्कार अन्नप्राशन तदनंतर अशें अन्नप्राशन जालें मागीर ताका अक्षराभ्यास बरोच शिकोवचें हय अक्षराभ्यास 4 म्हयन्यार की 4 वर्सार की ताका 5 वर्सार ताका अक्षराभ्यास तदनंतर उपनयन मुंजी 9 वर्स देखून 12 वर्स भितर मुंजी 9 वर्सां 8-9 वर्सार मुंजी करचे उपनयन संस्कार हे 9 संस्कार तागेले मुंजी भितर 8 वर्स प्राय भितर त्या चेरडा 8 वर्स जेवत भितर हे 9 संस्कार सांगिल्ले आसा तदनंतर त्या मनशान मेल्ली मागीर 2 आसा कळ्ळें 2 संस्कार ते अंत्येष्टी म्हणटा ती अंत्येष्टी आनी श्राद्ध कर्म ते दोनी 9 आनी 2 कितें जालें 11 जालें मागीर 3 तांचो विवाह येता एक व्हडलीक आनी एक सट्टी शांती आनी एक सहस्रचंद्र दर्शन 85 वर्सार करचें सहस्रचंद्र दर्शन ಒಟ್ಟು 14 जाले सो 14 संस्कार एक मनशाल जिवनांतू आसूं का कोरका कित्याक म्हळ्यार आत्मोन्नती खातीर सॉफ्टवेअर अपडेट करचे खातीर कळ्ळें अपग्रेड करचे खातीर अपडेट करचे खातीर कोरका म्हणून ते वेदांत सांगिल्ले ते रिच्युअल्स आसा पळय ताका प्रत्येकाक एक प्रोसिजर आसा ताका एक विंगड मंत्र आसा कळ्ळें आमी त्या मंत्रा विशीं आमी उलोवचे नाका कित्याक म्हळ्यार मंत्राक ताजे जाल्यार ताका शक्ती आसा ते वैदिकाल काम ते आमी वैद्य तांणी वैदीक कळ्ळें वैदिकांक आनी वैद्यांक बारी लागी कळ्ळें सो तांणी वैदिकान करचें काम ते तांणी करता ती तांगेलें काम तांणी करता ती आमी वैदी जावन आशिल्ले आमी थंय आमगेले प्रेझन्स हें आसता थंय कळ्ळें ते वैद्यय जावका वैदिकय जावका दोग जाणय जावका हे संस्कार करतना आतां तूं तुमगेले कर्णवेद संस्कार कान्ना कसले वट्ट करता कर्णवेद संस्कार ते एक संस्कार तांतू कान्नाक वट्ट करचे तांतू कसं सांगला म्हळ्यार त्या चेरडाक पाळण्या घालचे पयशे फुडें तांचे दीस की 12 दीस की त्या पाळण्या घालचे पयशे फुडें ताका कान्ना वट्ट कोरका भांगर घालका एके भांगर जाता एके तांबी जाता एके रुप्पी जाता तांगेले अनुकूला ताका जावन शक्ती अनुसार तांणी कोरयेत ताका तांणी कसं सांगला म्हळ्यार मस्त प्रोसिजर सांगला ताका ते दैव कृत रंध्र म्हणून एक आसता कान्नांतू ते कान समज तुवें उजवाडा दोन पळयल्यार तुका ते दैवकृत रंध्र तुका दिसता त्या जाग्यार ते पातळ आसता एक पर्टिक्युलर जाग्यार तो पातळ आसता ते तागेले स्किन त्या जाग्यार प्रिक कोरका कसल्याक म्हळ्यार इट इज एक्चुअली ऑक्युपंक्चर इट इज ए ऑक्युपंक्चर ते पंक्चर करचे तागेले सॉरी इयर लोब पंक्चर करचे इट इज पंक्चरिंग आतां भाशेन सांगलें पंक्चर करचे सो थंय दाखोवन ताका ब्रेनाक डायरेक्ट कनेक्शन आसा आमगेले कान्ना इयर लोबाक आनी ब्रेनाक डायरेक्ट कनेक्शन आसा आतां फुडें काला टिचरांनी पुरा कान धरता कान धोर न्हू अशी धोर न्हू बसकी काडी म्हणटा हें आतां न्हू कान्ना धरून बसकी काडी म्हणून कसल्याक म्हळ्यार ते चेरडाल शांगा खातीरच कसल्याक म्हळ्यार त्या कान्ना धरून ताणें बसकी केली म्हण जाल्यार तागेले त्या माथ्यान तशें कसं तें पुरो आस पळय कन्फ्युजन त्या पुरो वता म्हणून आतां फॉरेनान ते करता आसा ती ताका पवर योगा म्हूण नांव दिलां तांणी पवर योगा म्हणून अमेरिकान तूं भारी फेमस ते चेडवान तूं डेली पुरा चेडवांक डेली करीतात स्कुलांत आतां हांगा करेल म्हण जाल्यार आस पळय आमगेले पेरंट्सांनी येवन गलाट करतात स्कुलाक तुमी म्हगेले चेडा कान्ना दोन बसकी काडयले बट अमेरिकान करता आसता ते दे आर प्रॅक्टिसींग इट दे आर प्रॅक्टिसींग आमी फुडें आमगेले स्कुलाक कशें आसा म्हळ्यार आमी सानासतना पुरा ते शिक्षी दिल्यार मात तशी आतां तशें न्हय तांणी रेग्युलर करता आसत डेली करता आसत कितले स्कुलांत आनी तांकां ताजे बेनिफीट कळ्ळा ताजे बाकी तांणी रिसर्च करता
सो आता आमी गणपती पांय पडटाना आतां जाल्यार कान्ना दवरून आमी दवरून बसकी बसकी काडटा ती गणपती लेदराक इथे म्हळ्यार तो गणपती म्हळ्यार कशें तो विद्यादी देवत तो वय कळ्ळें विद्या देवत तो गणपती कळ्ळें ज्ञान दिवची ताणेची देखून तागे लेदराक आमी ते बसकी काण आमी नमस्कार करता म्हणून सांगची कसं जाल्यार म्हळ्यार हाजे खातीरची एटलीस्ट त्या नमनार पण कान दवरून बसकी काडो म्हणून स्वल्प गेले ब्रेन इम्प्रूव जावो म्हणून सांगले खातीर त्या मालगड्यान पुरा करचें करम तें आमगेले तशी आमगेले कसं म्हळ्यार पुरा आमगेले आचरण एक जाल्यार हेल्था कनेक्शन आसा कनेक्शन आसा व्हेरी कळ्ळें हेल्था कनेक्शन आसा जाल्यार त्या टायमार तुमकां त्या शास्त्रा रुपान सांगली म्हूण जाल्यार जन त्या फॉलो करता ती ताजी बेनिफीट तांकां मेळटा कळ्ळें आतां आमी कशें करता लेखता ती ते आमी ते मूढनंबीक म्हूण लेखतात ते गोड्डू संप्रदाय गोड्डू संप्रदाय मूढनंबिके म्हूण सांगून आमी ते करना ती आनी वी आर द लुजर्स वी आर लुजींग इट आनी त्याची टॅक्नीक अमेरिकाची यूज करून तांणी ताची बेनिफीट काण घेता आमी लुजर्स वी आर द लुजर्स एंड दे आर द विनर्स दे आर विनर्स कळ्ळें वी आर लुजींग इट अवर ट्रेडिशन वी आर लुजींग अवर ट्रेडिशन सो आमी ते कोरका आमगेले चेडवांक शिकोवका आमी कोरका आमगेले चेडवांक शिकोवका म्हणून आतां एक सान एग्जाम्पल सांगता तुका पुराजना गोत्त आसा ती विशय आमी तुळशीचे झाड कळ्ळें घरा येद्राक तुळसी वृंदावन आसूं का घरा येद्रा बगलाले आसूं का कसं जाल्यार आतां कळ्ळां ते ऑक्सिजन चेड लिबरेशन करता ते ऑक्सिजन ते येद्रा बागेल ओपन आशिल्ले तेन्ना ते पुरा ऑक्सिजन घरा भितर येता देखून तुळसी वन आसूं का सुतूची तशीच आमगेले तिर्थांत आमी डेली देवाल पुजे तिर्थाक तुळसी यूज करता ती त्यामुळे ते श्रेष्ठ जालेले मुलीक ते कळ्ळें ओसिमम सॅंक्टम ताजे लॅटीन नेम ओसिमम सॅंक्टम ओके ते तुळस आमी डेली तीर्था यूज करता आनी तातूंत सल्फर फॉस्फरस पुरा रिच आसता सल्फर फॉस्फरस एंटी इन्फेक्टिव्ह ते यूज करता आतां अश्वत्थारूक नाही अश्वत्थारूक प्रत्येक देवस्थानांत अश्वत्था काट्टी म्हूण आसता वय त्या अश्वत्था काट्टी कसं गुलाबी वरी फूल दितकी एक आंब्या वरी ताका फळ दितकी कसं दिता ते एक गोड्डू रूख सो आसतो कळ्ळें तातूंत फळय दिना फूलय दिना दोनी ना ताका कळ्ळें फल फूल नाही हे सो जाल्यार ताका आमी तितली इम्पॉर्टन्स दिला कसल खातीर म्हळ्यार आत्तां आमकां कळटा कसं काय म्हळ्यार विंगड पुरा रूख झाड दिसाचे ऑक्सिजन लिबरेट करता नाईट ब्रीथ करता आनी त्या कार्बन डायऑक्सायड लिबरेट करता अश्वत्था रूख मात्र डे अँड नाईट ऑक्सिजन लिबरेट करता डे अँड नाईट कळ्ळें सम क्वांटिटी ऑक्सिजन 24 hours ते लिबरेट करता कळ्ळें जनरेट करता ऑक्सिजन कळ्ळें एकाचे दोन्ही कसं म्हळ्यार ते वातावरण शुद्ध करता न्हू ते एरिया फुल्ल शुद्ध करता एटमॉस्फियर ताका सुतू काडटा सकाळी उठ्ठान ते सुतू काडली म्हणजे जाल्यार तुगेले हेल्थ बेनिफिट्स तुका ऑटोमॅटीक मेळटा ते ऑक्सिजन रिच आसता ते ऑक्सिजन चड आसता आतां देव पुरा कडेन आसता कारण देवस्थानाक कशें वचचें देवाल सान्निध्य चड आसता ते सान्निध्य चड आसता ते ओरा चड आसता सँक्टिटी चड आसता थंयसर आमी देवस्थानां वता ती वारी पुरा कडेन आसता आमी फॅना मुळा कशें बसता ती तशीच तुका ऑक्सिजन हांगा मेळना म्हळ्यार केलो जन आसता ती तुमकां ऑक्सिजन हांगा मेळना म्हळ्यार ते रुखाक कशें सुतू काडका म्हणून तशें पुरा निमगीतल आसता थंय तूं सांगिल्लें कळ्ळें थंय तुका रिच जावन मेळटा ऑक्सिजन आनी फ्रेश ऑक्सिजन तेन्ना झाडां दाखून लिबरेट जालेलो ऑक्सिजन तुका फ्रेश मेळटा आनेकल्या श्वासा वचून येयलो ऑक्सिजन न्हय ते आनेक त्यानं डायरेक्ट आनेकल्यान घेवन सोडलेलो वारी न्हय तुका मेळचें कळ्ळें तुका थंय डायरेक्ट रुखां दाखून येयलो वारी थंय मेळटा म्हळ्यार कितें तांणी सुतू काडका म्हणून तितली इम्पॉर्टन्स त्या अश्वत्था दिला सायंटिफिक बेसीस प्रत्येकाक आसा ताका हाका म्हूण न्हय प्रती एक विशयाक आयुर्वेदांत आनी वेदांत सांगिल्लें प्रत्येक आमगेले धर्मान सांगिल्लें आचरण आमी म्हणटा ती कळ्ळें आचरण जावं रिच्युअल्स जावं प्रत्येका जाल्यार सायंटिफीक बेजीस आसा मेडिकल बेजीस आसता मेडिकल बेजीस सायंटिफीक आनी मेडिकल तुगेल्या आरोग्या डायरेक्ट इम्पॅक्ट आसता जे आतां तुमी सूर्य नमस्कार करता म्हणून सांगता ती आमकां मुंजी वेळार सांगला मुंजी वेळार म्हळ्यार हो तो सूर्य तो आनी मुखार तो सूर्य तुगेलो देव बट आपण ताणून दाखयता सूर्याक तो देव आतां षोडश संस्कार म्हणून सांगले पळय ते एक्चुअली ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ 42 ಸಂಸ್ಕಾರ सांगतात ಕೆಲವು ಜನ 24 ಸಂಸ್ಕಾರ सांगतात एक लाईफ ಅಂತೂ ते पूरा कंडेन्स करून हे 16 केलेले कळ्ळें तशी पळोवचें गेल्यार एक चेरडाक सूर्या दाखोवचे एक संस्कार आसा चंद्रा दाखोवचे एक संस्कार आसा आमगेल्या जिवनांत
कळवा त्या पुरा फुडें काला करता आशिल्ली ती कसाल्या काय म्हळ्यार ताणें नेचराक लागीं जावन आसूं का सुका नेचराक ताणें मस्त लागीं जावन आशिल्ली तशी तागेलें आरोग्य वृद्धी जाता आतां सुर्या निमित्त आतां म्हणटा आमी सुर्याल वता राबल्यार आमकां विटामीन डी येता म्हणून आतां सांगता आमी आनी तेदन सांगला मू सूर्य नमस्कार करका म्हणून सूर्य सकाळ आमी संध्यावंदन करून जाल्यार आमी तुळशी उदक घालका घालका, तुळशी सुतू काडका तुळशी लागीं ऑक्सिजन मेळटा तुळशी सुतू काडका आनी ते सुर्याक पांय पडका सुर्या पांय पडका थंय सूर्य नमस्कार करका दंड काडका वय कळवा जावन म्हळ्यार सुर्या पळोवन अशें करून येवची न्ही कळवा एक्चुअली सुर्या दंडवत नमस्कार करता दंडवत नमस्कार केलेले तेन्ना तुगेलें आरोग्य बरें जाता आतां योगान सांगिल्लें सूर्य नमस्कार कसो की ते कोरका म्हणटा जर तूं खाली सुर्या पांय पळोवन येवची न्ही पांय पळोवन आयली ती की न्ही प्रेजन जाता कळवा तुका ते विटामीन डी तुगेल्या बॉडीन सिंथसायज जाता म्हळ्यार खातीर जावन हे पुरा रिच्युअल्स आमगेले संस्कार जावो रिच्युअल्स जावो आमगेले कसं शास्त्रान सांगिल्लें एक पुरा नमनेचे हे कसं इंडिकेशन्स पळय तांणी सांगिल्लें पुरा त्या पुरा आरोग्याक आनी ताका डायरेक्ट कनेक्शन आसा वेरी गुड डॉक्टर सांज चरडाक जाल्यार चरडाक आरोग्य लायक जावन सुका म्हण जाल्यार आयुर्वेदीक कसले पर्टिक्युलर मेडिसीन की ते म्हळ्यार सान आसतना लंग्स जो डायजेस्टिव्ह सिस्टम जो वेरी डेलिकेट आसता तेत आमी लायक कसले एक एज यू सेड प्राकृतीक जावन अशें भायर देखून मेडिसीन नातील अशीची आरोग्य घट्टी जावन मुखार वता इता म्हळ्यार त्या टायमार तांगे लंग्स जो डायजेस्टिव्ह सिस्टम स्ट्रॉंग जावचे टायम कसं आयुर्वेद तांतू कसं सांगता एक चरडाल तसल सिस्टम पुरे वायटल्स पुरे लायक जावन आशाक कसं कोरका म्हणून कसले आयुर्वेदान सांगता की वय ते तुका हांव तावळे एक संस्कारांत एक संस्कार येता जात कर्म म्हणून सगळें सांगलें जात कर्म म्हळ्यार जातक करचें न्ही सो जात कर्म जात म्हळ्यार तो जल्ला तेदन तूं कसं कर्म कोरका म्हळ्यार तूं कसं ताका प्रोसिजर कोरका म्हणून कर्म म्हळ्यार प्रोसिजर ते जल्ल्याल चेडा कसं प्रोसिजर कोरका विदीन 2 hours ऑफ द टायम कसं प्रोसिजर कोरका म्हणून आता एक चेडणाक आहार म्हळ्यार अवसूल दुधाची मात्र कळवा तांणी कसं सांगला म्हळ्यार जातकर्मांत कशें क्रम म्हळ्यार ताका वेदोक्त मंत्र न्ही पुरो आसता ते एक जीव तो फ्रेश जावन हे भुंयक आयिल्लो फर्स्ट टायम आयिल्लो जीव तो कळवा ते एक हें ताका कसं कोरता ते जल्ल्याल चेडणाक म्हळ्यार अवसूल दूद विदीन 2 hours अवसूल दूद काणू एक 10 ml की 15 ml की दूद काणू त्या दुधान तूं 1 तेंबू की 2 तेंबू म्होव घालून शिकेज भांगर गोल्ड पयर सांगलें स्वर्णप्राशन म्हणून 24 कॅरेटाचे गोल्डाचे एक स्वल्प झोरोवन 1 गीट की 2 गीट की घालून त्या दुधांत मिक्स करून त्या चेडा पिवोवका विदीन 2 hours डिलिव्हरी जावन म्हणून सांगला कसं लेख म्हळ्यार ते अवसूल ते फस्टा दूद आसा पळय कोलोस्ट्रम म्हणटा ताका कोलोस्ट्रम ते तांकां गोत आशिल्लें ते कोलोस्ट्रम ते चेडाल पोट्टा चमकले कूडले त्या चेडाल आरोग्य चांग जालें म्हणून लेख ताका विंगड कसं नाही बघत ना त्या कोलोस्ट्रमाक कशाला म्हणटा ती ताका लिक्विड गोल्ड म्हणटा ती कळवा सुपर मिल्क म्हणटा ती लिक्विड गोल्ड म्हणटा ती गोल्डन मिल्क म्हणटा ती सुपर फूड म्हणटा ती नाना नमने नांव रे ताका विशेषण दिवन सांगता ती ताका नांव तितले ते न्यूट्रिशियस फूड ते कोलोस्ट्रम म्हळ्यार ते कोलोस्ट्रम चेडाल पोट्टा वचुकाची त्या मलगड्याक गोत आशिल्ले ते आमगेले मलगड्याक गोत आशिल्ले इतेका म्हणशी तेदना कितलीकी जनाल मनान कसं म्हळ्यार ते केट्टू दूद ते वायट दूद ते उड्डोका ते पीळ काण ते करेक्ट कलर नाही पळता लाईट येल्लो जावन आसता थिक्क आसता ते वायट दूद ते पीळ काण उड्डोका म्हूण सांगून केलो जनाले मूढनंबिके आशिल्ले केलो जनाल मनान तूं कळवा जाल्यार आमगेले विज्ञानीक वैद्य विज्ञानीक तेन्नाचे डॉक्टर सांगता गोत आशिल्ले आमगेले वेदाचार्यांक गोत आशिल्ले आमगेले ऋषी मुनीक गोत आशिल्ले ते कोलोस्ट्रम चेडाल पोट्टा वचुकाची म्हणून ताजी तर तांणी कसं केला म्हळ्यार हें एक रिच्युअल केला कंपल्सरी तुमी ताका ते दिवका म्हणून फर्स्ट मिल्क त्या चेडाल पोट्टा वचुका 10 to 15 ml तेगेले पोट्टा वचुका म्हणून इता म्हळ्यार टोटल फर्स्टाचे ते 2 जावं 3 दिसांत तूं ते कोलोस्ट्रम उत्पत्ती जावचे बाळान जेतरी टोटल मॅक्झिमम म्हळ्यार 50 ml कोलोस्ट्रम मात्र प्रोड्यूस जाता एक बायल मनशेलान तदनंतर मॅच्युअर्ड मिल्क येवचे सुरू जाता इट इज कॉल्ड एज मॅच्युअर्ड मिल्क ओके सो ते 50 ml सगळेच त्या चेडाल पोट्टा चमकल म्हूण जाल्यार ते चेडूं थंय चेडाल आरोग्य चांग जालें म्हणल्याक इता म्हळ्यार हाय अँटीबॉडीज वय तांतू अँटीबॉडीज आस व्हायट ब्लड सेल्स आस
कळवा इम्युनोग्लोबिन्स ते पुरा तागेले बॉडी इन्फेक्शन जायना अशी तागेली इम्युनिटी वाडयता आनी कसं म्हळ्यार दॅट वर्क्स एज ए लॅक्सेटिव्ह इथे म्हळ्यार चेरडाल पोट्टान तूं मॅकोनियम म्हूण आसता मॅकोनियम ते जल्ल्याल चेरडा पोट्टांत एक मॅकोनियम म्हळ्यार एक नमण्याचे वेस्ट प्रोडक्ट ते भायर वचूका तागेले इंटेस्टायन्स पळय तुका ताची मोटिलिटी स्टार्ट जाता तुमी ते जातकर्म केल्ली कुडले 15 to 20 ml ताका पिवेल कुडल्या कशें जाता म्हळ्यार तागेले मोटिलिटी इंटेस्टायनल मोटिलिटी स्टार्ट जावन तागेले पोट्टांत आशिल्ले ते मॅकोनियम भायर वता दॅट वर्क्स एज ए वेरी गुड लॅक्सेटिव्ह इट इज सो लॅक्सेटिव्ह जावन तागेले पोट्टा आशिल्ले ते पुरा कल्मशेक पळय ते चेरडा पोट्टा आशिल्ले काळे काळे आसता ते कल्मशे ते पुरा भायर वचून चेडूडेक पळय क्लीन जाता तागेले पोट अनेक म्हळ्यार हांव तुका सांगिल्लें एंटीबॉडीज आनी ताका मेळटा पुरा मेळटा इम्युनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज तिनशे म्हळ्यार इट इज हायली न्यूट्रिशियस तातूंत तुका प्रोटीन्स विटॅमिन्स मिनरल्स कळ्ळें हें पुरा जावका जाल तितले प्रमाणार तातूंत आसता देखून चेरडा न्यूट्रिशन मेळटा आनी कशें म्हळ्यार चेरडाक हायपोग्लायसिमिया जायना अशी पळयता साखर उणी जायना तागेल्या रक्तांत तूं साखर उण जावचे चान्स आसता ड्रॉप जावचे चान्स आसता चेरडाल्या बॉडीन तूं जल्ल्याल चेरडाक ग्लुकोज उण जावन ते परमनंट डिसेबिलिटी जाता त्या चेरडाक इत्याक म्हळ्यार आमगे ब्रेनाक ग्लुकोज इज ए वेरी कंटिन्युअस ग्लुकोज सप्लाय जावपाक जाता तुका 5 minutes to 10 minutes ग्लुकोज सप्लाय ब्रेनाक ग्लुकोज सप्लाय राबली म्हण जाल्यार ब्रेन डेड जाता एकेतन कसं नाही पूण एक डिफेक्ट येवच्या स्टार्ट जाता चेडू बुद्धिमांदी जावच्या पुरो एके डल जावच्या पुरो कसं नाही जावच्या पुरो कळ्ळें देखून त्या टायमार ते तुमी ते कोलेस्ट्रॉल चेरडा पिवेल्यार ताका हायपोग्लायसिमिया जायना शुगर उणी जायना ब्लडांत शुगर डावन जायना लो शुगर जायना ताका दोन्ही अनेक कारण कसं म्हळ्यार मायक्रोबायोटा सो आमगेल बॉडीन तूं कळ्ळें त्या चेडू फुल्ल स्टेरायल आसता आतां आमकां मस्तना गोतस कसं म्हळ्यार म्हगेले तुगेले देहांत तूं मोर दॅन 1000 टायप्स ऑफ बॅक्टेरियाज आर लिव्हिंग more than 1000 types varieties of bacteria are living and we are living because of those bacteria which help in digestion नाही आमगेल सगळे आमगेल दोळ्यांत तूं कान्नांत तूं नांकांत तूं तोंडांत तूं पोट्टांत तूं हातांत पुरा कडेन बॅक्टेरिया आमगेल स्किनारी आसता ते बॅक्टेरिया ना म्हण जाल्यार मनुष्य वंचय ना जल्ल्याल चेरडालांत तूं त्या मायक्रोबायोटा आसना कळ्ळें तूं ते हेल्दी मायक्रोबायोटा तांतूं फॉर्म जावका तागेल्या देहांत तूं हेल्दी मायक्रोबायोटा फॉर्म जावका ते फॉर्म जाले म्हण जाल्यार थ्रू आउट हिज लायफ तागेले हेल्थ आसता पळय तुका तितली चांग आसता म्हळ्यार आमगेले हेल्थ आसता पळय इट इज आतां प्रूव्ड दॅट once one person's health is directly related to the microbiota, the quality of microbiota which is having in his body. कळ्ळें तुगेल बॉडी तशी त्या बॅक्टेरियाच्या क्वालिटी वयर तुगेल हेल्थ आसता म्हणून कळ्ळें त्या वेळी कशें एक कॉन्सेप्ट आसता ते एक थियरी आसा सो ते हेल्दी मायक्रोबायोटा आसल्यार तागेले हेल्थ लायक आसता ते दिस कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन building up that healthy microbiota which will continue throughout his life. That is also very important thing. So आयुर्वेदा कसं सांगला जातकर्म म्हणून एक संस्कार ह्या कसं जातकर्म आणि कसं म्हणारी आम्ही ताका मधू दितात हांव पयर सांगलें पियुष सदृशम मधु ते अमृत समान भांगर कसले दिता ती म्हळ्यार भांगर आयुर्वेदा प्रकार त्रिदोष शामका तुगेले तिन्ही दोष वात पित्त कफ तिन्ही काही ते चांग बखत ते कळ्ळें ते शमन करता त्या जल्ल्याल चेरडाल देहांत तूं कसनेंची दोशाचे वेरिएशन्स असल्यार कसने चेडूण असल्यार ते तूं भांगर दिले कुडले ते तिन्ही दोश नॉर्मलायज जाता कंट्रोल येता नॉर्मलायज जाता म्हळ्यार ते ताका भांगर दिवचे एक दोनीच कशें म्हळ्यार भांगराक मेध्य रसायन म्हणून सांगला आयुर्वेदांत तुगेले इंटेलिजन्स चड करता कळ्ळें इंटेलिजन्स चड करता ब्रेनाचे इंटेलिजन्स तुगेले कॅपॅसिटी चड करता म्हणून ते जल्ल्याल चेरडाक ಸ್ವಲ್ಪ मिली मायक्रॉन्स ते दिवचे आमी मस्त न्हय ते कळ्ळें मस्त उण प्रमाणार दिवचे ते चेरडा पावता ते दिवका म्हळ्यार जातकर्म आमी करचे सो अशीच पळोवचें गेल्यार आमगेले षोडशे संस्कारांत तूं पळोवचें गेल्यार प्रत्येकांत तुका हेल्थ बेनिफिट्स आसा आतां हांव तुका दोन सांगले एक कर्णवेद आनी आयच्या काळाक चेल्ल्या चेडवांक कानवट करना ती चेले चेडवांक कंपल्सरी कानवट करता रँक येवची पुरो तांनीची पळ तूं
आता न्यूज पेपर आरी रँक येईल स्टुडंट जाल्या फोटो येता आणि चढती चलियो ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲುಗೈ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲುಗೈ होय पास जालेला तांणी चड आनी पुरो फैल केल्ले म्हळ्यार कान्ना ಒಟ್ಟು करतात सो कान्ना ಒಟ್ಟು केल्यार एक कान्ना मात ಒಟ್ಟು करतात करता ती ताणी मी तांगले अर्ध ब्रेन मात वर्क जात की कसं म्हणून म्हाका कळना होय So, Yeah, on the lighter side, I am telling, on the lighter side, Right. so it is proved. Proved. कळवा कान्ना तुम्ही कर्डव्याध केली म्हूण जाल्यार तो चल्लो इंटेलिजंट जाता शिक्षांत मात्र नाही It is. कळवा प्रत्येक कामांत ताणी करची कामांत एक्सपर्टायज येता ताका तो खंयचेय काम करूं पुरो तो डॉक्टर इंजिनियर म्हूण न्ही तो एक रुक्का काम करताले जाल्यार एक मेस्त्रील काम करताले जाल्यार तागेल्यान तो एक्सपर्टायजेशन येता कळवा he'll become a good professional. So तांगेली ब्रेन तशी वर्क जाता सो देखून तरी ते करणं भेद करचे म्हणून सो आमी आनी मुखारी आनी वरलेल्या संस्कारा बगे हांव तुका सांगता सो 1 by 1 हांव आजी 2 संस्कारा विशय सांगला हांवें एक जात कर्म आनी कर्णवेद कळवा वरलेल्या संस्कारा बगे आमी मुखारसून उलोवया सकड वीक्षकांक भारी लायक करून एक बाळांतीर जातरी एके बाळान जातरी कसं पुरे केअर एक वुमनाक ड्युरिंग द ट्रान्सिशन स्टेज कशी केअर घेवेत त्या आयुर्वेदांत कसं पुरे सांगला आणि सान चरडू जन्मा येईल चरडाल केअर कशी घेवेत जीवन पर्यंत त्या चरडू एके आवसू आरोग्यवंत जावन नाशाक कसं पुरे कोरेत आणि षोडश संस्कार एक संस्कार दिवचे म्हणून सांगता ती ताजे सायंटिफिक मिनींग एक सायंटिफिक बेसिस कसं ने हे पुरे डॉक्टरान आज सांगले तुम्ही सगळ्यान आमगेल प्रति एक एपिसोड पळोवका आणि लायक करका ते शेअर करका इत्या म्हळ्यार हे आयुर्वेद दर्पणा म्हणजे हे एपिसोड्स एवरी वीक यूथ ऑफ GSB कसल्या करता असती आम्ही पुरे तांत इन्वॉल्व जाता असं म्हळ्यार हांव प्रतीपंत सांगता आयुर्वेदा म्हळ्यार एक पारंपरीक वैज्ञानिक विज्ञान ते प्रत्येक आम्ही भारी लायक जावन नेचरा क्लोज जावन फॉलो करता असल्यार आमगे लायफ तेकांचे फिजिकल मेंटल सोशल ते तिन्ही रितीरी आम्ही बॅलन्स्ड जावन आसता ती ए हेल्दी लिव्हिंग पॉसिबल आत्ता चमगेले एट प्रेझेंट कसं जाला म्हळ्यार आमी खंयकीय ಸ್ವಲ್ಪ डिविएट जाता आसती ते डिविएट जावन सॉफिस्टिकेशन आनी मॉडर्नायझेशना नांवारी आमी तांतूं दुखून दूर वता आसती जाल्यार ते दूर गेले म्हणके आमकां नश्ट चड जाता आस आमगेले आशिल्ल ज्ञान आमगेले ऋषी मुनी एके वेदांत सांगिल्ल ज्ञान आमी ते फॉलो करून आमगेले आरोग्य भाग्य लायक करून दवरका जेना हाजी पूरे अवेरनेस आम्ही हाजी पूरे ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡುವುದು म्हणटाती म्हळ्यार आमकां हाजी ಬಗ್ಗೆ कोळका आत्ता जनरेशन आनी मुखार येवचे जनरेशना जाल्यार हें पुरे कोळका हें तांणी फॉलो करका आरोग्यवंत GSB असो एक खंयचे जनांक आरोग्यवंत समाज क्रिएट करचे ते आमगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी ताजे खातीर जावन आमी हे इतले एपिसोड प्रति एक अंगांगाक कशी आयुर्वेदान सांगला प्रकृती देखून आमी कसं घेवन कशी चिकित्सेक आयुर्वेद सहाय करता हे पुरे आमी हांगा डिस्कस करता आसती मस्तू जाणान हे पळोवका आनी शेअर करका लायक करका हाज्या वटूची आनी तुमकां हांतू दुखून आनी हे असल एपिसोड तुमकां इश्ट जात जाल्यार कमेंट्सा बरायाती ते मात्र न्ही असल एपिसोड्स तुम्ही पळोवन जातरी तुमकां कसले डाऊट असल्यार एके तुमकां आनी खंयचे ज्यो विशयांत एक्सप्लेनेशन जावका जाल्यार आमगेले एक्सपिरियन्स्ड डॉक्टर तुम्ही सांगल्यार आमी ते कमेंट्सा दुखून वाचून ताजे ಬಗ್ಗೆ एपिसोड करतात एके ताजे ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेनेशन हांगा डॉक्टर दिता ती त्या निमती तुमकां कसले ताजे ಬಗ್ಗೆ सजेशन्स एके क्लॅरिफिकेशन्स एके डाऊट्स असल्यार खंयचे विशयार आनी तुमकां ताजे ಬಗ್ಗೆ ज्ञान जावका म्हणून जाल्यार कमेंट सेक्शनान बरयाती आम्ही संतोषान ते कमेंट्स वाचून तुमकां ताजे क्लियर करता ती सगळ्यान हे एपिसोड पळोवका थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू